नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. पणजेकारांनी जिखयल्यार गिरीश चोडणकर जावंक शकता मुख्यमंत्री. चेल्ला कुमाराची घोषणा. विश्वजीत संदी साधू लोकांक दिता धमक्यो. डॉक्टर चेल्लाचे आरोप. गोंयच्यो एनजीटीच्यो केशी पुण्यांतल्यान दिल्ली व्हरपाच्या प्रकरणाची हायकोर्टान स्वता घेतली दखल. पुणे खंडपीठाच्यो केसी दिल्ली व्हरूंक स्थगिती. बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहाचे दाबोळी. विमानतळावेल्या वादग्रस्त पब्लीक मिटिंगेच्या कांडांतल्यान एअरपोर्ट ऑथॉरिटी सवाय भितर सुटली. ह्या फुडें असल्यो गजाली जावच्यो ना, कोर्टाक उतर. एक्झिट पोल बंदी वेल्यान हायकोर्टाची केंद्राच्या अटॉर्नी जनरलाक नोटीस. 2017च्या विधानसभा वेंचणुके वेळार एक्झिट पोलाक घाल्ले बंदीची केस अजूनय हायकोर्टात. आणि धर्मीक स्थळांच्या मोडतोडीच्या प्रकरणात एसआयटी नेमची. चर्चेची मागणी. तपासाक पॉलिटिकल राजकीय संदर्भ. फॅक्ट फायंडिंग टिमीक पुलीस आणि सरकाराच्या ॲक्शनीचेर दुबाव. पणजेकारांनी जिखयल्यार गिरीश चोडणकर मुख्यमंत्री जावंक शकता. ताका गोंयचें राजकारण, समाजकारण आनी दिल्ली काम करपाचो अनुभव आसा, अशी घोशणा काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी डॉक्टर ए चेल्लाकुमारान केल्या. विश्वजीत संदी साधू आपल्या आड काम करपी लोकांक तो तांचे वेवसाय बंद उडोवपाच्यो धमक्यो दिता, त्रास करता असो आरोपय तांणी केला. Yes, he is the chief minister, but it is not public who has given the verdict. It is against the verdict and sentiments of the people. He grabbed the power through his throwing his illegal money and all. People have voted against the BJP and defeated the then chief minister and 7 of their ministers. And out of 40 constituencies, in 27 constituencies, people have voted against the BJP. Here also, in Panjim also, the margin has reduced in a much. Fighting against the chief minister, yes, Girish is a potential person even for a chief ministership also. If the people of Goa wants, yes, Congress has no objection. Congress is ready to field him also. The normal pattern is, normally after the MLA, the CLP used to decide who has to lead this thing. And the party high commands also sometimes used to give a suggestion. So if the people of Goa want, we are ready for that. We don't have anything because he is a very potential person, very honest person. No, this is a very major statement. 2 days before the election, as a desk in charge of the party, are you hinting that in an event where Girish defeats Manohar Parrikar, he would be the chief minister of the party? See, in a personal, if you ask me personally, I'll tell yes, there is a chance of thing. Biggest advantage of Vishwajit Rane, as he claims, is his connect with the grassroots, is his connect with the people, and his aggressive style of campaigning. Roy Naik comparatively is a new face, although Ravi Naik is not. How do you think that battle will play out? See, yesterday also I met some people. They are telling, Vishwajit rang up and telling, if you are not supporting me, I will close your business after 28th. So this is Vishwajit. It is not new to me. He is a very arrogant politician. He knows only how to torture the others. Man with much more greediness for money. 10 years before, what was his status? People of Goa, if they could recollect old history, they know how much he struggled for finance. Now, what is his status? Everybody knows about it. Even then, there is no end for his greediness for money and power. So I am not giving much this thing to the Vishwajit thing, because the man doesn't have a stability in his words also, in his
lifestyle. He is the most opportunist politician Goa ever got. गोंयच्या पर्यावरण केशी एनजीटीच्या पुणे खंडपीठाकडच्यान दिल्ली खंडपीठाक दिवपाचे निर्णयाची हायकोर्टान स्वता जावन दखल घेतल्या. फुडल्या ऑर्डरी मेरेन हायकोर्टान पुणे खंडपीठाकडले केसी दिल्ली खंडपीठाकडेन दिवंक स्थगिती दिल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 5 सप्टेंबराक दवरतना हायकोर्टान केंद्राक नोटीसय काडल्या. दुसरे वटेन 40 एक्टिविस्ट एनजीओ सरकाराड निर्णयाचो निषेध करूंक एकठांय जाल्यात. गोयच्यो पर्यावरण केसी एनजीटीच्या पुणे बेंचाकडल्यान दिल्ली बेंचाकडेन दिवपाच्या निर्णयाचेर गोयच्या एक्टिविस्ट आनी आदोगातांचो बोवाळ पडले उपरांत आता हायकोर्टान स्वेच्छात दखल घेतल्या. फुडले ऑर्डरी मेरेन हे प्रकरणात स्टेटस को दवरपाचो आदेश कोर्टान सोमारा दिलो. पुण्या सावन सध्या केसी दिल्ली ट्रान्सफर करच्यो न्ही म्हणूनय सांगला. कोर्टान सिनियर आदोगाद सरेश लोटलीकाराक हे प्रकरणात हायकोर्टाचो आदोगाद म्हूण नेमला. एके वटेन काँग्रेस जाल्यार दुसरे वटेन कितलेशाच एक्टिविस्ट एनजीओनी गोयच्यो पर्यावरण केसी पुणेच्यान दिल्ली खंडपीठा कडेन दितात म्हूण आवाज काडपाक सुरवात केल्या. एनजीटी बेंच फ्रॉम पुणे तो दिल्ली गेला. इट्स बॅड. इट इज अगेन्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कोस्टल बेल्ट and more particularly of Goa. I mean to bring the bench, if possible, to Goa. I was Law Minister of India and I did that with Income Tax Appellate Tribunal. I created a branch of Income Tax Appellate Tribunal for Goa and it is functioning now for so many years. जे काम आमचे 1 दिसान 1.5 दिसान जातले ते आमकां आतां 4-5 दीस लागतले. आनी हो जो डिसिजन जो आसा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्टाचो की एनजीटी जी पुना असली गोवाचे ज्युरिस्डिक्शन पुना एनजीटी खाला असली ती दिल्ली शिफ्ट केला. तिजे ह्या डिसिजनाचेर आमी निषेध करता. आनी आसा तो सिच्युएशन जे स्टेटस को आसा गोवा अंडर एनजीटी पुणे ज्युरिस्डिक्शन आसचे हे आमची मागणी. आमी ह्या डिसिजनाचो निषेध इतल्या खातीर करता कित्याक हो आनी एक पावल जावन आसा सरकाराचो जे आडखड्यो हाडटा. आमच्या गोंयांत जे मुवमेंट जाता, जे लँड ग्रॅबाचे विरुद्ध जे मुवमेंट जाता, एनवायरमेंट निसर्ग पर्यावरण जे म्हणटा ताका राखपाचो जो प्रयास चल्ला ताजेर तांकां हे सगळे संघटनाची तांकां बाधा येता. आनी संघटना सरकार आयकना म्हणून एनजीटीन वयता, नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल वयता. सो ते आतां कशें तांकां थांबयतले जाल्यार ते ज्युरिस्डिक्शन काडटा आनी दिल्ली घालता म्हणजे ताका आनी चड त्रास जावपा. सो दीस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट बाय द गव्हर्मेंट टू स्टायफल द मुवमेंट इन गोवा. The new notification maintains all the states as it was before. Only Goa has been shifted from West Zone to Delhi. Which are the states which are in the West Zone? Gujarat, Maharashtra, Goa. Again, geographically, the lowest in line. That is furthest from Delhi. That has been taken to Delhi. So there is a clear malified intention of the government that is so apparent. There is no logic to this. There is no explanation for this. That why should Goa be shifted all the way to Delhi when it comes to jurisdiction of the NGT. ताणे अजून हे इश्यूचेर जाप काडूंक ना म्हणटच दिसता कशें सरकारूच इनवॉल्व आसा काय म्हणून हे शिफ्ट करपाक पुण्यातावन दिल्ली. आनी लोकांन हाचो नोट करचो. भोव करून जेन्ना आतां इलेक्शन्स आसात हे इलेक्शनाच्या टायमान हे कितें चलता आनी हे गोंयचें सरकार कितें करता तें बारकायेन तांणी नोट करून तांणी फुडली पावलां मारची. हायकोर्टान केंद्र सरकारा कडल्यान जाप मागल्या. केस 5 सप्टेंबराक दवरल्या. सध्या तरी पुणे एनजीटी बेंचाची स्थिती जैसे थे. प्रकरणा पुण्यातूच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहाच्या दाबोळे विमानतळावेल्या पब्लीक मिटिंगेच्या कांडांतल्यान एअरपोर्ट ऑथॉरिटी सवाय भितर सुटली. ह्या वादग्रस्त मिटिंगे वेल्यान एक्टिविस्टांन घाल्ली याचिका हायकोर्टान निकालांत काडल्या. मिटिंग एअरपोर्टार जावंक जायना आशिल्ली. ह्या फुडें असली गजाल जावची ना म्हूण एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन कोर्टाक लेखी उतर दिल्या उपरांत हो निकाल आयलो. ज्या पद्दतीन पब्लीक मिटींग जाल्या आनी मिटिंगेची तयारी पळयल्यार ती उत्स्फूर्त आसपाक शकना म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलां.
अमित शहाचे दाबोळे विमानतळावेले वादग्रस्त मिटिंगेचे हायकोर्टातले प्रकरण निमणे निस्तरले. एअरपोर्ट ऑथॉरिटी बऱ्यान सुटली. दाबोळे विमानतळार जाल्ली अमित शहाची पब्लीक मिटींग ही आयसोलेटेड इन्सिडंट म्हूण एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन हायकोर्टा मुखार स्पश्टीकरण दिलां. विमानतळाच्या एरियेत ही मिटींग जावंक जाय नाशिल्ली हें AAIन मान्य केलें. निमणे हाचे फुडें असली गजाल जावची ना म्हूण AAIन कोर्टाक अंडरटेकिंग दिले उपरांत हायकोर्टान याचिका निकालात काडली. जे पद्दतीन पब्लीक मिटींग जाल्या आनी मिटींगेची तयारी पळयल्यार मिटींग उत्स्फूर्त आसपाक शकना म्हूण कोर्टान याचिका निकालाक काडटना स्पश्ट केलें. मात AAIन दिल्ले अंडरटेकिंग याचिका निकालात काडपाक पुरो म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलें. वेळ बरो म्हूण मिटींगे वेळार एअरपोर्ट वा पॅसेंजरांचे सुरक्षेचो कसलोच प्रसंग आयलो ना आनी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी अमित शहाचे मिटींगेच्या कांडांतल्यान हायकोर्टात फक्त माफी मागून सुटली. हाचे फुडें आनीक अशें जावचें ना म्हूण सांगून एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन सुटका करून घेतल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गिव एक ब्रेक.